यू आर नॉट गिविंग मी अ क्लियर आन्सर ऑन वन थिंग की तुम्ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले काय ना. पूण तुम्ही म्हाका एक गजाल सांगतात की तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार उडोवपाक वावुरतले ना. म्हणून भारतीय जनता पक्षान विचार करचो. ताका तिकीट दिली जाल्यार तुम्ही उडोवपाक वावुरतले ही तयारी आसा. पण तुम्ही ताचे विरुद्ध उबे रावतले काय ना हे तुम्ही अजून सांगना. ते कार्यकर्ते कितें ठरयतात ताचेर. म्हज्या पत्रकारितेच्या करियरा भितर हांव तुमकां हो प्रश्न विचारतलो अशें हांवें केन्नाच चिंतलें नाशिल्लें, पूण आज विचारता. लक्ष्मीकांत पार्सेकार भारतीय जनता पक्ष सोडपाक शकता काय कितें? जो ध्येयवाद आमकां आमच्या नेत्यांनीच दिलो, त्या ध्येयवादा पासून जर कोण तरी पक्ष दुसरीकडे व्हरता आसात, एखादो मनीस सर्वोच्च किंवा उच्चतम स्थानाचेर बसलो, राज्यस्तराचेर अध्यक्ष असलो म्हणजे पक्ष तेणी घेतलेले निर्णय पक्षाचेर इम्पॅक्ट करतात, प्रश्नच ना. बरोबर. पूण तो म्हणजे पक्ष न्हय. ताणें जर चुकीचो निर्णय घेतलो जाल्यार संबंधित कार्यकर्त्यांनी तो चुकीचो असलो हे दाखोवपाची जबाबदारी येता आणि ताका ताचें स्थान खंय तें दाखोवपाची गरज आसता. म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांक ही बरी संद आयिल्ली आसा. तुम्ही पक्षाबरोबर पक्षांत रावतले हांवूच काय तुम्ही अगेन जशें तुम्ही म्हाका उत्तर दिलें कॉन्टेस्ट करपाचेर दॅट यू वॉन्ट टू कीप युअर ऑप्शन्स ओपन, तशेंच भारतीय जनता पार्टीत रावप काय ना, डू यू वॉन्ट टू कीप युअर ऑप्शन्स ओपन? हांव म्हजें म्हूण पक्षा भायर वचप म्हाका कठीण, पूण तत्वा खातीर ह्या विचारा खातीर जो विचार आमी गेली 25-30 वर्सां जोपासला ताचे खातीर जर कसले तात्पुरते पाऊल उचलूचे पडले जाल्यार पक्षांतल्या मंडळांतल्या कार्यकर्त्यांची सहमती, त्याच बरोबर आतां लक्षांत आयला जरी तो मांद्रेच्यान जरी हो विशय सुरू जालो तरी गोंयभरांतल्यान अनेक प्रमुख कार्यकर्त्यांचे फोन येतात, तांचें पाठबळ मेळटा. तांकांय दिसता की ह्या घटनेतसून कितें तरी बरें घडचें म्हणून हो विशय मांद्रे पुरतो उरूं शकना. मांद्र्यांत ही हवा निर्माण जाल्या. तुम्ही म्हणटा ती कार्यकर्त्यांच्या सहमती उपरांत तुम्ही विचार करपाक शकता.